चेतन तेच प्रश्न म्हजे की जेन्ना आमी अशी स्टेटमेंट आयकतात की आमी दिसाक 2 वयर किंवा 4 वयर ट्रिपी मारची नात. इवन तुमी नॉर्थाचे जेन्ना सावथा वतात थंय जेन्ना किजिल जातात कुफुसांव जातात एज एन असोसिएशन डू यू सपोर्ट सच कायंड ऑफ थिंग्स? एक्चुअली सर तशें पयलीं जाताले, हे आतां जायना. मे बी जाता आसतलें कित्याक हातीची बोटां पांचूय सारकी ना म्हणटा पळय तशें मे बी जाता आसतलें कित्याक पयलीं ही गजाली खूब घडटाल्यो आनी हांव प्रत्यक्षान वचून ह्यो गजाली त्या हॉटेलांनी डिस्कस करून हे तेन्नाचे MLA आमचे चर्चिल बाब जावं आमचो रेजिनाल्ड जावं तेन्ना हे एक सॉल्ट जाल्ले, हे रिजर्व जाल्ले. हांव त्या खातीर म्हणटा की मे बी जावूं शकता आतां, पण म्हाका तरी दिसना जेन्ना जेन्ना हे प्रॉब्लेम रिजर्व जाले त्या टायमार हेजेर कांयच आनी हे जावंक ना आर्ग्युमेंट. प्रत्येक जण नॉर्थाचे सावथ वताले, सावथाच्यान नॉर्थाक वताले ते व्हरताले. आतां कितें जालां फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां ती गोवा मायल्सा खातीर हे जाताली म्हणून की एकामेकाक टॅकल जाताली, मागीर गोवा मायल्सा हे करनासले. कित्याक? जस्ट बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. हो खंय ना खंय तरी एक भूत हाडून हे माथ्यार घातिल्ले हेंच्यांनी. आज कित्याक ते ॲप दवरिना तुमी? दुसरे ॲप कित्याक जाय तुमकां? तेच ॲप चल्यात. तुमचो तो ॲप फेल जालो आज म्हणून तोच पयसो आतां गव्हर्मेंटान लोकांचो पयसो तेजेर इन्वेस्ट केलो, परत त्या मिटराचेर इन्वेस्ट केलो आनी तिसरे आतां ह्या ॲपाचेर इन्वेस्ट करता. कित्याक? जरी तरी ॲप तुमकां हाडपाक जाय आशिल्ले जाल्यार एटलिस्ट ना स्टेक होल्डरांक जे टॅक्सीक बिलोंग करता जे असो हांव म्हणटा म्हाका आफो नाका, एटलिस्ट ते स्मॉल लोक आसा बारीक बारीक जे टॅक्सी आज ते बारीक बारीक मोबायल घेवन भोंवता तांकां ॲपाचे म्हणटा ते जाणटे आमचे आसा पळय तांकां कांयच खबर ना. तरी तुमी तांकां आफोवन तेंचे कडेन 1 to 1 बसून आमी हे सांगिल्ले की एक तुमी हॉल बूक करात. टॅक्सीकारांक आफयात, जे ट्युरिजम सेक्टरान जे ऑफिसर्स आसा, मिनिस्टर्स आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बसया, आर्ग्युमेंट करया, उलया, हाचेर कितें ते सजेशन करया, तोडगो काडया. हे सर आमी म्हटलेले पण अजून पर्यंत तोडगो ना. हे कितें आसा हुकुमशाही, आमी हे करता आनी आमी करतले आनी तुमी ह्या भितर येवपाक जाय, अशें जायना न्हू सर. ओके, बिफोर आय गो टू डायरेक्ट जस्ट आनी गोवा मायल्साचो इशू काडलो म्हणून गव्हर्मेंट एक्सपेरिमेंटेड विथ गोवा मायल्स बट वी हॅव सीन मेनी क्लॅशीस ऑन द स्ट्रीट्स with regards to Goa miles. So don't you think फाल्यां जर आनी कोणी ॲप काडले किंवा आनी जर कोणी आयलो, if we are going to say that we are not going to allow anybody to enter in the system, do you think this is long term? First question. Yeah. Do you really need an app? I mean, we are obsessed with technology, so everybody has an app for something or the other, so we are saying let's have an app. So first ask that question, do you really need an app? An app. Second thing is, listen to him. What he's saying is, call all of us, talk to us, ask us what we want, what are the needs, what are the problems, what are the issues, and then let us find a solution. So he is open to the idea of, talking across the table and finding a solution. Yeah. Go ahead with that, no? Okay. गिरीराज, ह्या मुद्द्याचे कारण एक इशू आसा तो म्हणजे आतां मोपाचो आनी 5 तारखेक मोपा आमी सांगतात की फ्लायट स्टार्ट जातल्यो. गव्हर्मेंटान अजून पर्यंत कॉन्क्रीट त्या दिसाक लोक एअरपोर्टार देंवले की भायर येवन तांच्या टॅक्सीचे कितें हाजो अजून पर्यंत सोक्षमोक्ष किंवा क्लॅरिटी मेळिल्ली ना. ॲपाचो प्रश्न कालच्या कॅबिनेटाक येवपा आशिल्लो तोय डिले जाला. डोंट यू थिंक मेड बी फॉर वोट बँक तुमचे कांय आमदारय आशिल्ले जांकां दोनूय वाड्यांचेर पांय दवरपा जाय आशिल्ले, ह्याय वटेच्यान आनी त्याय वटेच्यान गरज नासतना ज्या गजालीचेर कन्सल्टेशनांतल्यान सोल्युशन येवपा शकता ताजेर अजून मेरेन आमी झगडत आहात. आमचे सरकार जे आसा ते मागीर टुरिस्ट आसूं किंवा आमचे टॅक्सीकार भाव आसूं, म्हाका दिसता सगळ्यांच्या बऱ्याचो विचार करता. आनी जेन्ना 5 तारखेक फ्लायट येतली थंय काल ऑलरेडी एडवर्टिजमेंट आयल्या, थंय मोपाचेर जे टॅक्सी कावंटर जावपाचे आसा ताच्या खातीर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुद्दां सुरू जाल्लो आसा, फॉर्म्स भायर रिलीज केल्ले आसा आनी त्यामुळे तुम्ही 5 तारखेची चिंता करूं नाका, थंय टॅक्सी भाव आमचे आसतले. दुसरें हांवें जशें म्हणलें आतां डायरेक्ट बाब म्हणटा ॲप कित्याक, आज कितले जाण विचार करता फ्लिपकार्ट आनी एमेझॉनाचेर शॉपिंग करच्या पयलीं की बाबा तो मोबायल आमी एका गोंयकार भावा कडेन घेवया म्हणून, म्हणजे डायरेक्ट बाब एकूय ॲप यूज करना. खंय कितें जालां न्ही, आज सिलेक्टीव जो म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन पळोवपाचो जाला. आतां तुमी म्हणटा की गोवा मायल्स फेल्ड, जर फेल जाले टॅक्सीवाले हात धुवन कित्याक फाटल्यान लागिल्ले? कितलेशेच गोंयकार, म्हाका एअरपोर्टाचेर वतना एक फाटीं बिचोलेचो भुरगो मेळ्ळो, तो म्हाका सांगता आपूण डिवचलचो आसून आपूण म्हणटा जाल्लो कलंगूट, आपल्या कलंगूट एंट्री ना कित्याक आपली GA04 आसा गाडी. म्हाका दिसता इतले जे ज्या तरेची गुंडागर्दी चलता, हांव 2-3 गजाली सांगूंक सोदता. एक म्हणजे हे ॲप येतलेंच हे सगळ्यांनी बरोवन घेवचे.
सरकार कोणाचीच म्हणजे ते मागीर तुम्ही कशें आसा न्ही आमचे 99% टॅक्सीकार भाव सिन्सियर आसात हार्ड वर्किंग आसात पण हे जे बाकीचे तांचे लिडर आसा पळय ते काँग्रेस म्हणटा आमी तुमचें बरें करता आप म्हणटा आमी बरें करता हांच्या नादाक तांणी लागचें न्हय हे जे कन्विनियन्स फी जी सरकाराक येतली ती टॅक्सीकार भावांच्याच भलायके खातीर सरकार राबयतले हाजें हांव तुमकां उतर दिता आनी कसलीच अनलॉफूल एक्टिविटी आमी सोसून घेवचे ना अरे तुमकां लोकांनी रिजेक्ट केल्या तुमकां घरा धाडल्या तुम्ही घरा बसा विजय तू कितें म्हणटा तांच्याच नादा लागल्या म्हणून सर आम्ही नादाक तांकां तेच आमच्या नादाक तांकां वोट पडना म्हणून दुखता. तुम्ही टॅक्सीवाले तुमच्या नादाक लागलेले त्यांची आश्वासना तुमकां ताजेर दुःख आसा तुमकां दुःख आसा गिरिराजांनी बरोवन दिले तांकां जोर रडटा पेजे तू रडटा वोटाक गिरिराज हांव रडना वोटाक तुम्ही लोकांक न्ही रडयता गिरिराज लोकांक रडयता विजय हांव फायनल एकच चेतन म्हाका एकच गजाल सांग फाल्यां जर कन्सल्टेशन प्रोसेस सरकारान केलो जाल्यार तुम्ही पयलींची पास्ट बॅगेज कांय दवरनासतना सोल्युशन काडपाक तयार आसात कारण दीस कॅनॉट गो ऑन फॉर एवर पळय सर एक सांगप म्हटल्यार आमी जेन्ना जे गोवा मायल्स ॲप लॉन्च जावपाक आशिल्ले तेन्नाच आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागिल्ले की आमचे कडेन चर्चा करची म्हणून पण तेन्ना ती जाली ना खूब आंदोलनां जाली सगळे जाले खूब कितें प्रोसेस जाले ते तुमकांय खबर आसा बट गव्हर्मेंट ही हुकुमशाही म्हणटा पळय ते आतां कशें सांगलें आमी हे करतलेच हीच ती हुकुमशाही आमी करतलेच तुमी करा हांव नाका म्हणना तुमी करा बट फायनली खंयच्या टॅक्सीकारांक तुमी त्या एपान हाडटले कितें करतले हे तरी आमकां सांगात दुसरी गजाल जेन्ना तुमी करतले म्हणटा तुमीच करता आमी तुमकां सांगना की कर म्हणून आमचे कडेन आज पर्यंत ज्या मोपाचे तुमी विशय काडलो आज पर्यंत खंयच्या असोसिएशनाक आज सांगून गेल्ले ना की बाबा कितें चल्ला केन्ना टॅक्सी घालपाक जाय कावंटर येतलो कितें करतलो कांयच ना तुम्ही पळयला आसतली आमच्या पेडण्याच्यानूच कितली न्यूज येता ते कांयच ना आतां खंयसर केन्ना कोणाक घालतले आय डोंट नो एक हायड एंड सीक गेम आय डोंट नो वॉट इट इज एक्चुअली गिरी फायनली तांचे म्हणणें इतलेंच आसा की विश्वासात घेयात विश्वासात घेतले काय ना आय एम एंडिंग इट ऑन दॅट टॅक्सीकार तुमकां जशें सांगलें आमच्या टॅक्सीकार भावांक बऱ्यापैकी विश्वासान घेतले गेल्या तरी जर कन्सल्टेशन जाय आमी आमच्या प्रत्येक आमदाराच्या थ्रू सुद्धा तांकां रीच आउट करून तांचो समज काडटले आनी तांकां सांगतले की सरकार हे तुमच्या भलायके खातीर आनी गोंयच्या टुरिजमाच्या भलायके खातीर विचार करता आनी ताज्या खातीर तांकां समजावन आमी हे करतले पण एकदा जसो निर्णय जालो आनी फक्त आतां फाटीं सरचें ना 99% लोक सपोर्ट करता असताना 1% हे आप किंवा काँग्रेस विरोध करता म्हणून आम्ही थांबचे ना हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां सगळे भायर जाल्यावर आपाचे आणि काँग्रेसाचे आणि बाकीच्यांचे ही गुंडागिरी जाऊन कोणी तयार केली मशोगत झालो की त्यांनी म्हटले हे आमचे थोडे गुंडागिरी करता गुंडागिरी जाऊन कोणी केली आमचे टॅक्स भाव गुंडा दिसता आमचे टॅक्स भाव तुमकां गुंडा दिसता आमचे गुंडा दिसता एअरपोर्ट तुम्ही एक भूत गिराज विजय आय एम कंप्लिटली आउट ऑफ टाइम इतल्याचे थांबता एकच गजाल म्हाका दिसता की हांगा सगळे जाण बसल्यात ते गोंयकार आणि गोंयकारां मदींच अशी किजिलां जावची न्ही की जाचेर जग आमचे कडेन बोट दाखोवन हांसतले इतलेंच हांव सांगता आनी थांबता गिरिराज चेतन डेरिक विजय थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दीस डिबेट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.